जेन्ना जेन्ना हे डिफेक्शनाक म्हाका दिसता तुमी यू ऑल हॅव टू वी हॅव टू लुक बिकॉज डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ टू अमेंड इट आय मूव्ड अ प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन आणि हे रेझोल्युशन जेन्ना आमी मांडटाले हाव वी कॅन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी हे मुगेले रेझोल्युशन तेमी स्पिकरान भायर उडयलें. सभापती is the custodian of the house and he has to decide on a disqualification petition within 90 days. ये सुप्रीम कोर्टाचे आदेश 22 जाले 23 जाले 24 जावपाचे आले. He cannot decide within 900 days, still waiting 90 days and 900 days because this is of the partisan approach of the dictates of this double engine sarkar. कित्याक काँग्रेस आमकां सगळ्यांक बर म्हूण टिकेट दिल्ली बट एंड ऑफ द डे इट इज इंडिविज्युअल्स थिंग. तुका तुगे कॉन्सेन्स कितें सांगता आयकता तें तुवें मनांत उरता तें गरजेचें. कितें जाता सगळे पाटी आमी उडयकार काँग्रेस म्हणटा तशेंच काँग्रेसा आमी मोट मारले जिखून हाडले आनी वयतले. आतां आमी 3 जाण रावले न्हू सो आमचे तर कितें तरी एक कॉन्सेन्स आसलें. थोडे प्रिंसिपल्स म्हणटा मनशांक लायफान आसपा जाय आनी म्हाका दिसता हेच प्रिंसिपलान बाब युरी अदोगत कालूस हांव रावले. कित्याक जेन्ना म्हाका काँग्रेसाक टिकेट दिल्ली म्हाकाय दिसलें अरे काँग्रेस येदी व्हडली पार्टी आनीक हे पार्टीन एक सादारणच्या मनशाक म्हाका एक काँग्रेसाची टिकेट दिली. सो आय हॅव टू बी ग्रेटफूल टू दॅट पार्टी. आनी थोडी एक आयडियोलॉजी म्हण आसता एक आयडियोलॉजीची ते आयडियोलॉजीचे बेस तो वोटर वोट करता. म्हाका दिसता मनीस आमगेल्या साहेबान सांगले ते प्रमाणे कितें जाता मनीस आम थिंगा आहाय मनीस लायक फ्रॉम काँग्रेस दे हॅव गॉन टू BJP बट मनीस एक पाट वोटर कोणा वोट करता नॉट ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट कॅन्डिडेट इट इज बिकॉज ऑफ दॅट आयडियोलॉजी. कित्याक आयल्या निषेध करपाक डिफेक्टराक. पूण आज आमी निषेध करता डिफेक्टरांचेर पूण आमचे 3 आमदार जे रावल्या काँग्रेसान तांकां आमी व्हडल्यान ताळयो दिवच्यो. बाब युरी आलेबांव ऑपोजिशन लिडर बाब तशेंच आमचो एल्टन आनी एडवोकेट कार्लोस फेरेरा आमी हांचो उगडास करना. कित्याक हे जे मनीस आयज काँग्रेस जे एज ए डिफेक्टर्स जे सोपूत घेतलेलो कोणाशी देवाशी लोकांशी बी लोकांक थंय पांये पडोन जिखोन आयिल्ले आयज हे देवाक फोटोयन आयज थोडे जाणां कडेन देवूय उलोवपाक लागला. तसले मनीस आयज कित्याक गेल्या BJP फॉर सेल्फ डेव्हलपमेंट. We voted for somebody whom we reposed our confidence and our trust in, and this has happened not once, it's happened twice, and I'm sure we are not going to do it a third time. We elect people because we hope that they will make this world a better place. That's not happening, and to make matters worse, they are shifting stands. This is something I think we should not tolerate. We cannot tolerate, and we are a small number, but I'm sure we are a very significant number, and we can play our role at the next election. It is the Congress party in 1985 under the leadership of the then Prime Minister Rajiv Gandhi brought an amendment to the Constitution, introduced 10th schedule, and tried to ensure that this kind of defections are stopped. Why? Because Congress party wanted to ensure that the people's mandate should not be violated by the people, those who are getting elected. Election is on the basis of certain programs, certain ideology. And if these people defect for the sake of their personal gain. लोकशाय पद्धतीन चलपी हो पक्ष जावन आशिल्ल्यान गोंयच्या लोकांनी BJPच्या वतीन कौल दिलो वर्डीक दिलो आनी आमकां 11 आमदार दिवन आमकां विरोधी पक्षाच्या बांकार बसयले आनी आमच्या विरोधी पक्षाची जापसालदारकी काँग्रेस पक्षाचे सोडली. आमी ती खालतीकायेन
आमी लोकांक देव बरें करूं म्हणून आमी हो कौल हो वर्डिक्ट आमी मानून घेतलो. पूण थोड्याच दिसांनी तांच्या संवयी प्रमाण बीजेपीन आमचो दोंगर फोडून आमचे 8 आमदार आपल्या पक्षात विलीन करून घेतले. आमी ह्या 8 आमदारांचो निशेध केलो आनी आजूय करतात, ताचे फुडेंय करतले. पूण आमी चड निशेध करतात भारतीय जनता पक्षाची आनी तांच्या फुडाऱ्यांचो आमी निशेध करतात. कारण तांकां देवाच्या कृपेन बहुमत मेळिल्लें, तांच्या हातांत गोंयकारांनी सत्ता दिल्ली, बरे भशेन गोंयचें शासन चलोवपाचें सोडून ताणें आमच्या 8 आमदारांक फुसलावन तांकां हांयस दाखोवन तांच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करून तांकां आनी फायनली जें घडपा आशिल्लें तें सप्टेंबर 14 तारखेक घडलें. आमकां वायट दिसता की आमचो मडगांवचो आमी जेन्ना मडगांव ह्या लोया मैदानार उलयतात तेन्ना आमकां वायट दिसता की आमचो मडगांवचोय बी आमदार हातूंत शामील आशिल्लो. आनी जेन्ना हे रुमर्स चलताले तेन्ना आमकां सामकें नक्कीच खबर आशिल्लें की सामकें कॉन्क्रीट कितें तरी जावपाचें आसा म्हण. कित्याक आमी जे ताका वळखता इतलीं वर्सां 30 वर्सां मायज तेन्ना एक स्टेटमेंट ताजो आमकां एनालायज करपाक आमकां एक हें आसा, कॅपेसिटी आसा. तुमकां याद आसतली त्या टायमार रिटायर्ड हर्ट म्हणून सांगलें मदींच. आपण वचना पूण रिटायर्ड हर्ट म्हणपाक लागलो. पूण रिटायर्ड हर्ट प्लेयर आसा तो पॅविलियन आसता आनी कोणा बरें आसता, आपली ओन टिमी बरोबर आसता. पूण रिटायर्ड हर्ट म्हण डिक्लेअर करता आनी मागीर पॅविलियनाक ऑपोजिशन टिमाच्या पॅविलियनाक तो दिश्टी पडटालो रिटायर्ड हर्ट सांगलें बरोवन. कोणे विचारलें आयज तुमी सेलिब्रेट करता म्हणजे दीस कॅनॉट बी सेलिब्रेटेड. दीस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आमचो घात घेतिल्लो आहा आनी आमचो घात म्हणजे इज अ व्हेरी स्मॉल थिंग. देवाचो घात घेतिल्लो आहा. देवाचो घात घेतला जाल्यार आमी तांचे मुखार खुबशे ल्हान. आनी आयज वाय वी रश टू मारगांव. आमी ऑलरेडी मोर्मुगांव आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिल्ल्यो, बट मोर्मुगांवसान आमी हांगी आयल्या कित्याक राग आसा जो मेन क्रिमिनल डेमोक्रेसी पळय मर्डर करपी तांचो माय बाप म्हणटा तो मास्टर प्लॅनर मडगांवचो MLA. And you all have to teach him a lesson.